आम्ही सरकारचे अभिनंदन करतात. 27% आणि आमच्या ओबीसी भावांक पहिल्याच फावटी गोंयांत रिजर्वेशन दवरलें आसा. ऑर्डिनन्स 2015 हे 11 तारखेक काडले कडेन आसा. हेतूंत ह्या ऑर्डिनन्सा भितर आमचे एसटीचेर अन्याय जालो हें दिसून येता. अशें सेन्सिटीव इलेक्शना सारक्या रिजर्वेशन इश्यूचेर ऑर्डिनन्स आसप काय ना हें सुद्दां सरकारान चिंतपाची गरज आसा. SC आनी ST तांकां रिजर्वेशन ते म्हणटा एज पर द पॉप्युलेशन ऑफ द म्युनिसिपालिटी वीच इज ऑब्जेक्शनेबल बाय आवर ट्रायबल पीपल. आनी आतां तें रिजर्वेशन कमी करून एज पर द पॉप्युलेशन म्हणप म्हाका दिसता ह्या घटनेच्या विरुद्ध आसा. ST आनी SC हांकां रिजर्वेशन जे अधिकार आसा ते घटनेनुसार आसा. खरें म्हणल्यार पंचायतीक 12% दवरले आसा. सरकारचें अभिनंदन. कोण सरकार आसा फाटले फावटी दुसरे काँग्रेस आसला, BJP आसा. जिल्हा पंचायतीक 12% दवरले, अभिनंदन. आनी त्याच धर्तेचेर म्युनिसिपालिटीक सुद्दां 12% आसपाक, कारण हो स्टेट सब्जेक्ट आसा. आवर रिक्वेस्ट टू द स्टेट गव्हर्मेंट, आवर रिक्वेस्ट टू द डेप्युटी CM हू इज व्हेरी क्लोज टू द ST, तांकां STच्या विशीं पूर्ण आदर आसा. गोंयचे मुख्यमंत्री माननीय श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हे आमच्या उठा आंदोलना वेळार आमकां सक्रीय पाठिंबा दिवपाचे आयचे गोंयचे मुख्यमंत्री आसात. आमकां तांचे विशीं पूर्ण आदर आसा. आनी म्हणून आयच्या दिसा भितर सुद्दां हें जें ऑर्डिनन्स काडला हें आमचें अन्यायकारक आसा. तातूंत ताबडतोब बदल करचो आनी 12% 12% जशें OBCक 27% दवरलेलें आसा त्याच धर्तेचेर 12% वाड्स हे म्युनिसिपालिटीच्या 11 ज्यो म्युनिसिपालिटी आसात निवडणुकेंत 25 ऑक्टोबर जावपाचे आसात त्या म्युनिसिपालिटी 12% टोटल जे वार्ड आसात ते टोटल वार्डाचे 12% आमकां रिजर्व दवरचे ही आमची मागणी आसा.